नमस्कार गोमंतक टीव्ही तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचे येवकार गोंयभरच्यो म्हत्वाच्या खबरो घेवन हांव दिप्ती काकोडकर आयच्या गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता। सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया मुखेल खबरो। गोंय सरकाराक म्हादय अभयारण्य वाघ संरक्षीत वाठार म्हणून घोशीत करचोच पडटलो म्हणटा काँग्रेसीचो आदलो केंद्रीय पर्यावरण मंत्री जयराम रमेशाचो एक्साचेर लेटर बॉम्ब। परतीच्या पावसाचो राज्यात दणको, झाडां पडली, लायटीचे खांबे जाले आडवे। निवण्या बाजारात हार्डवेअरच्या दुकानाक शॉर्ट सर्किट जावन उजो तर कुणे शिगांव पंचायतीत कोयराच्या शेडीक लागलो उजो। फोमेंतोच्या प्रस्ताविक इंडस्ट्रियल साइट ऑफिसाक असोल्डेच्या ग्रामसभेत खर विरोध। टीसीपीन प्रकल्पाची मान्यताय रद्द करची म्हणून ग्रामसभेत घेतलो थाराव। कुणे दूधसागर न्हंयेत चलिल्ल्या खणकामाक लागून खांडेपारा पिवपाचें उदक जावपाक लागला खदूळ, थळाव्यांच्यो तक्रारी। आणि गोंयांत वेगवेगळ्या देवळांनी नवरात्री उत्सवाक वडदपाच्यान सुरवात, धार्मिक विधी सयत जाली घटस्थापना। आता खबरो विस्तारान। गोंय सरकाराक म्हादय वाघ संरक्षीत वाठार घोशीत करपा शिवाय आता पर्याय ना अशें ट्वीट काँग्रेसीचे फुडारी जयराम रमेश हांणी केला। हो वाठार म्हादय वाघ संरक्षीत वाठार करपाक राजकीय तशेंच थळाव्या लोकांचो विरोध आसा जाल्यार पर्यावरणीय तज्ञांच्या मतांतल्यान हो वाठार वाघ संरक्षीत वाठार जावपाक जाय अशी ताची मागणी। 2011 वर्सा आपूण केंद्रीय मंत्री असताना म्हादय वाघ संरक्षीत वाठार नोटिफाय करपाक आपणे हयकार दिल्लो अशें म्हणीत जयराम रमेश हांणी 2011 वर्सा त्यावेळचे मुख्यमंत्री दिगंबर कामतीक धाडिल्लें पत्र आयतारा एक्साचेर प्रसिद्ध केलें। तशेंच सेगीत टाळाटाळ करीत व्याघ्र क्षेत्राक न्हयकार दिवपी गोंयच्या सरकाराक आता वाघ संरक्षीत वाठार नोटिफाय करचोच पडटलो अशें जयराम रमेश हांणी म्हणलां। 24 जुलै 2023 मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोंय खंडपीठान गोंय सरकाराक म्हादय वाघ संरक्षीत वाठार करपाचो आदेश दिल्लो। हे खातीर सरकाराक 3 म्हयन्याची मुजतूय दिल्ली। ही मुजत 24 ऑक्टोबराक सोंपता जाल्यार मुजत सोंपच्या 9 दिसां पयलीं आनी नवरात्रीच्या सुरवेच्या दिसाकूच आदले केंद्रीय पर्यावरण मंत्री जयराम रमेश हांणी गोंय सरकाराचेर म्हादय वाघ संरक्षीत वाठार करपा शिवाय पर्याय ना म्हणून बॉम्ब घाला। 24 ऑक्टोबरा मेरेन म्हादय व्याघ्र प्रकल्प करपाची मुजत सोंपता जाल्यार सरकाराच्या हातान हो वाठार वाघ संरक्षीत वाठार करपा खातीर फक्त 9 दीस आसात। ताका लागून ह्या 9 दिसांत गोंय सरकार हे विशीं कितें निर्णय घेता ते म्हत्वाचे थारतले। काँग्रेसचा फुडारी जयराम रमेश हांणी केल्ल्या ट्विटाचेर एक राजकीय खळबळ लागला। तेणे एक म्हादय टायगर रिझर्वाचेर एक संदर्भ लावन ट्वीट केला आणि त्या संदर्भाचेर तेणी हो म्हादय व्याघ्र प्रकल्प आसा तो कंपल्सरी सरकाराक करचोच पडटलो आणि दिगंबर कामतीक 2011 बरयल्लें लेटर तेणी हे ट्विटा वरवीं एक्सप्रेस केला आणि ताका अटॅच केला। हितून जयराम रमेशान सरकाराक कंडेम केलाच हे करूंक ना म्हणून टायगर रिझर्व जी नोटिफाय आसा म्हादय टायगर रिझर्व एरिया नोटिफाय करूंक ना म्हणून कंडेम बसून केला आणि ते भायर पॉलिटिकल ब्राउनी पॉयंट्स बसून कलेक्ट करपाक सुरवात केल्या। तेजे म्हणणें अशें 2011 तेणी दिगंबर कामत जे आदले मुख्यमंत्री आसले गोंयचे जेन्ना तो मंत्री जयराम रमेश जेन्ना एनवायरमेंट मिनिस्टर आसलो तेणे आदलो मुख्यमंत्री दिगंबर कामतीक पत्र बरयल्लें आणि हो म्हादय जी वायल्ड लायफ सँच्युरी आसा ती टायगर रिझर्व म्हणून नोटिफाय करची अशी मागणी केल्ली। पूण कितलींशीं वर्सां जावंक ना सरकार बदललें आणि जेन्ना विशय म्हादय टायगर रिझर्वाचो येयलो हायकोर्टान सरकाराक ऑर्डर दिली 3 म्हयन्यां भितर हो टायगर रिझर्व नोटिफाय करचो। पूण सरकार थंय थांबोंक ना। सरकार सुप्रीम कोर्टान गेले पूण सुप्रीम कोर्टान जो हायकोर्टान निवाडो दिल्लो तेजे स्टे दिवपाक रिफ्यूज केले आणि देखून ऑक्टोबराच्या 24 तारखेक सरकाराक कशें करून
टायगर रिजर्व हो डिक्लेअर करचो पडटलो, म्हादय सँच्युरी हो टायगर रिजर्व नोटिफाय करचो पडटलो अशें जयराम रमेशान सांगलें. आतां फुड्या ट्विटा कडेन वयताना तेंच्यांनी दिगंबर कामतीचें लेटर अटॅच केल्लें. ते म्हणटात 2011 आमकां चान्स असलो म्हादय वायल्ड लायफ सँच्युरी ही टायगर रिजर्व नोटिफाय करपाक, पूण आमचें सरकार तयार जालें. पूण आतां इतकें करून पासून टायगर रिजर्व नोटिफिकेशनाक ओपोज करून पासून सरकाराक झग मारून आतां टायगर रिजर्व हे करचें पडटा. सुप्रीम कोर्टान स्टे दिवंक ना म्हणून. पूण पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आसा तो ह्या इलेक्शनाक हो आपूण क्रेडीट घेतलो. आमकां लागून टायगर रिजर्व नोटिफाय जालो म्हादय सँच्युरीन म्हणून. हेजें क्रेडीट मोदी सरकार घेतलो अशें तेणें आपल्या ट्विटान सांगलां. गोमंतक टीव्ही खातीर पणजेच्यान समीप नार्वेकार. परतीच्या पावसाचो गोंयभर आयतारा दणको. पेडणे 70 दीस साखळे धरून राजधानी पणजे तशेंच दक्षिण गोंयांत पावसान वाऱ्या सयत हजेरी लायली. उटंगराच्या पावसाक लागून झाडां पडली, लायटीचे खांबे आडवे जाले. पळोवया गोंयभरचो पावसाचो तडाखो. आयतारा राजधानी पणजे सयत गोंयचे साबार वाठारांनी परतीचे पावसान हजेरी लायली. वारो आनी गडगडाटा सयत पडिल्ले पावसान झाडां आनी लायटीचे खांबे आडवे उडयले. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. शेनवारा मध्यरात्री निवणा बाजारात हार्डवेअरच्या दुकानाक शॉर्ट सर्किट जावन उजो लागलो. दुकानातले सगळे सामान उजो लागून गोबर जाला. ह्या दुकाना वांगडा सोसायटी तशेंच आनीक 2 दुकानांचे उज्यात लुकसाण जाला. कुडचडे उजो पालोवपी दळाक म्हायती मेळ्ळ्या उपरांत घटनाथळार येवन 4 वरांनी उजो नियंत्रणात हाडलो. बिल्डिंग संपूर्ण मोडपाक जाय. आमी मामलेदारा कडेन डायरेक्शन्स दिल्ले आसात की इमिडिएटली येवन ही बिल्डिंग धोकादायक आसा हांगा कोणी इन्स्पेक्शनाक पसून आयलो जर जाय जाल्यार ह्यो वण्टी मातयेच्यो आशिल्ल्या कारणान मातशें मोळ जाले जर जायत केन्नाय पडपाक शकता, जिवीत हानी जावपाक शकता. म्हणून सायडीचे दुकानाक कितें तरी बंद दवरपाक जाय. कारण कोणी हांगा खूब अनसेफ बिल्डिंग आसा आनी ह्या अनसेफ बिल्डिंगे भितर कोणी वेव्हार फुडलो करचो न्ही. खंयचंय शॉप आसलें जर जायत म्हणजे प्रामाणीक मत आसा की थंय तांणी व्यवसायाच्या निमित्तान धोका पत्करचो न्ही. अशें मामलेदाराचे हांव म्हणटलो की तें सील केलें जर जाय जाल्यार बरें पडटलें. लोकांनी समजून घेवपाक जाय की अशा प्रसंगाचेर एखादे वेळ एक सायडीन कॉलेप्स जाल्लें आसा आनी दुसऱ्या सायडीन आपलो वेव्हार करपाचे रिस्क घेवचे न्ही इतकें हांव सांगता. बाजार एरिया आसा आनी बाजार एरियेंत शॉपांनी राती उजो लागलो. उजो लागतना म्हाका 12:30 सुमाराक म्हाका फोन येयलो की बाजारांत शॉपाक उजो पडटा. हांव तक्षण उठलें आनी हांव येयलें. येताना आमदाराक फोन केलो आनी सांगलें सर बाजारांत सरून फोन लागलो मातशें राव आपूण रोखडेच येता आमचें. म्हणजे मागीर सगळी फायर ब्रिगेड घातले हांगसर. पयलीं तेन्ना हांव येयलो हांगसर लोक खूब आशिल्ले. लोकांक पावले आमी फायर ब्रिगेडीक
फोन केला अर्धा वर जाल्यार आमी पावले आनी सांगलें पासून पावता हे कपडे दोन काडले कित्याक आनी जे आठवडे खावना हे जायत ना अजून करून दुखलेलें आसा दुखत आसा लोकांचो खूब सहकार जाल्ले लोकांक जावची आहा तेणी बी भरपूर हेल्प केलो तो समजलो पंचायत NDC जनार्दन ताणें बी खूब हेल्प केली. पण इतलो मोठो उजो आसलो त्या उज्यान करून सायडीची जी सोसायटी आसली सोसायटीचे खुबशी हानी जाली सायडीन जे अनेक शॉप आसले तेय शॉप जाले तेजे भायर अनेक शॉप आसले अशी 4 शॉपां ह्या बिल्डिंगे भितर आसले सादारणशे 3 शॉपां चडशे म्हणजे वेगळे आसात सोसायटीचे खुबशे सामानूय बी खुबशे लॉस जाल्ले पण इतलो मोठो उजो जालो की उजो पालोवयच ना सादारणशे फायराक उजो पालोवपा खातीर 4 वरां लागलीं 4 एक गाडी न्ही मागीर आमदाराक परत फोन केला आमी आमदारान दुसरी आनीक गाडी धाडली 2 गाडी आनी मागीर सादारणशे शेवटाक सादारणशे एक 4 सुमार उजो पालवला खंय तरी सगळे जे जळोन गेल्ले आसा तेजे रेकी केली आनी आश्वासन दिलें की खंय तरी एखादो डॅमेज जाला तो खंय तरी आमी व्हरून दिवपाचो प्रयत्न करतले तशेंच ही जी बिल्डींग आतां कोसळपाचें बेतान आसा ती खंय तरी नवी बांदपाचो प्रयत्न केल्लो अशें आश्वासन दिल्लें आसा जेन्ना स्थानिकांनी काल राती 12:30 ते 3 वरां पर्यंत मशगत करून खंय तरी उजो पालोवपाक प्रयत्न केलो आनी तशेंच तेणी जे कुडचड्या फायर ब्रिगेड आसा तांकांय कळयलें ते अर्दवर भितर हांगा येयले आनी सपोज ते अर्दवरान भितर हांगा येनासले ती खंय तरी 4 जी शॉपां आसा हेतून आनी ती जळोन खाक जाता आसलेली अशें स्थानिकाचें म्हणणें आसा आनी आतां खंय तरी फायर ब्रिगेडीचे आनी जे स्थानिकाच्या प्रयत्नान हो उजो जो आसा तो पालोल्लो आसा आतां काही हांगा चालू आसा ते बी हांगा पालोवपाचो प्रयत्न करतलो अशें स्थानिकाचें म्हणणें आसा गोमंतक TV खातीर गौरी सतरकर. कुणे शिगांव पंचायतीच्या कोयराच्या शेडीक शेनवारा मध्यानराती उजो लागलो. ह्या उज्यात शेडींतल्या मशिनरींचो लासून कोपर जालो. हातूंत सुमार 1 कोटी रुपयांचें लुकसाण जाल्ल्याचो अदमास आसा. शेनवारा मध्यराती कुळे शिगांवच्या कोयराच्या शेडाक उजो लागलो. हो उजो कोणी तरी लायला असो अदमास पंच आनी सरपंचान उक्तायला. हो उजो शॉर्ट सर्किटान जरी लागिल्लो जाल्यार एका शेडीक लागपाचो पण 50 मिटराचेर आनी एक बाटल्यांची सेग्रिगेट करून दवरिल्ली शेड आसा ताकाय लागला. ह्या संदर्भात पंचायतीन कागाळ नोंद करपाचो निर्णय घेतला. 1 कोटी वयर मशिनरी ह्या उज्यांत जळून खाक जाला. आमच्या पंचायतीची MRF शेड आसा तिका कोणे तरी अज्ञान व्यक्तीन ताका उजो लावपाचो काम केलां आनी सगळे शेडीचे आमकां सगळी आमची शेड जी आसा ती सगळी 2 एक सेग्रिगेशन प्लांट आसा आमचो बॉटल्स ज्यो आसा त्यो सेपरेट दवरताले आनी जे बाकीचे बेलिंग करताले ते दवरताले तेका सगळ्यांक उजो लावन दोनी सायडीन दोनी बॉटली ते सायडीन दवरताले सेग्रिगेशन करून तेकाय उजो लायला आनी तेकाय उजो लावन आमच्या पंचायतीची ताणें आमच्या सरकाराच्या जी आमची जो गव्हर्मेंट आमकां दिल्लो आमच्या कुळे पंचायती कुळे शिगांव पंचायती तेजो सामको चूर करून सामको गोबर करून उडयला. तेन्ना हे जे कोणी कृत्य केलां तेजे अगेन्स्ट आमी FIR आयज हांगा फायल करपाक हांगा आयिल्ले आसा आनी आमी तुमच्या मिडियाच्या माध्यमांतून सांगूंक सोदता की हे जे कृत्य केलां ताका आमी सामकें सोडचें ना कित्याक तेणें जें कितें केलां तें आमी जे लोकांचे जे घराघराक भोंवून जे कितें आमी गार्बेज कलेक्शन करताले आनी ते गार्बेज कलेक्शन करून आमी सेग्रिगेशन करून आमी ते एक सिमेंट फॅक्टरी धाडटाले. एक बेलिंग केले उपरांत आमकां ते 15 टन आमकां करचे पडटा. ते 15 टन जाले उपरांत आमकां गाडी येता ते गाडयेचेर आमी धाडटाले आनी आमी हें निवळ करपाचें काम आमी करता आसतना हे आमी सगळे बॉडी मेळून जेन्ना एक पंचायत आमकां लोकांनी निवडून दिल्ले आमी जे काम करपाक वयता आसतना आनी असले जर हाडमेळे करपाचे आनी अशें आमकां जर त्रास करपाचे लोक आनी जर कोणें जर विचार चिंतला आसत तेका हांव सामकें शिटकावण दिता. कित्याक आमकां आमच्या कुळ्या पुलिसाचेर आनी आमचे पुलीस स्टाफाचेर आमकां पूर्ण विश्वास आसा. कित्याक हें जें कोणें कृत्य केलां तेका आमी सामकें कितें म्हणटा तें तेका दाखोवपाचें आमचो प्रयत्न आसतलो. सो हो उजो लावपी आतां कोण काय आमकां खबर ना पूण आमी आतां सद्या कंप्लेन दिल्ली आसा आनी ह्या कंप्लेनीक आमचे जे पुलीस जे PI वा PSI आसा ते योग्य तरेन तेंची हें करतले इन्वेस्टिगेशन करून जो कोण कल्प्रीट आसा ताका सोदून काडचो तेंच्यांनी. कारण अशें परत परत जावपाक फावना. कित्याक इतले जर लाखांची जर मशिनरी ही एका 1-2 वरां भितर काबार जाली जाल्यार आमकां फुडें गव्हर्मेंटाक
कडेन मागपाक सुद्दां हें जातलें एक स्ट्रीक्ट एक्शन हांव मागता पुलिसां कडेन की तांच्यांनी घेवची जेणे करून लोकांक भंय दिसतो आनी हे आमी आतां क्लिनिनेस आमचो गांव इतलो दवरला आतां सद्या ही मशिनरी हें जाल्या सो आतां परत आमकां हे पंचायतीक खूब त्रास जातले हे सगळे सेग्रिगेट करून खंय तरी दुसरो जागो किंवा कशें तरी करून निवळ करून परत हें जातलें आनी हे करतना जर कोणें अशें केलां इंटेन्शनली किंवा कोणाकूय डावट आसा की तेंच्यांनी हांव आमच्या पब्लिकां कडेन मागता की तांकां रातचें कोणें कोणाक पळयलां जाल्यार तेंच्यांनी पुलिसांनी येवन तांकां सांगचें. आमी कुळे पोलीस स्टेशनाचेर आसा जे पंचायत मंडळ जे येयल्ले आसा ते राती जो कोणी कचऱ्या शेडी जो MRF शेडीक उजो लायल्लो आनी तेजी मशिनरी जळून गेल्ली जो 1 कोटीच्या भितर सगळो लॉस जाल्ले आसा आनी आयज ही पंचायत मंडळान येवन हांगा FIR दर्ज केल्ली आसा जो कोण अननोन व्यक्तीचेर दर्ज केल्ली आसा आनी PSI हेजे संदर्भात तपास आमी आपूण लवकर करतलो म्हणून सांगला बेगीन करतलो म्हणून सांगला तपास आनी जवळ जवळ 1 कोटीच्या भितर हे सगळे प्रॉपर्टी जळोवन खाक जाल्ली आसा. गोमंतक TV खातीर कुळेंच्यान एकनाथ खेडेकर. फॉमेंतो मायनिंग कंपनीच्या प्रस्तावित इंडस्ट्रीयल सायट ऑफिस प्रकल्पाक थळावे असोल्डा पंचायतीचो खर विरोध. आयतारच्या ग्रामसभेत थळाव्यांनी आणि आदले पंच वांगड्यांनी हे प्रकल्प आड ग्रामसभेत बरोच बोवाळ केलो. TCPने प्रकल्पाक दिल्ली मान्यताय रद्द करची म्हणून ग्रामसभेत थाराव घेतला. फॉमेंतो प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनीच्या प्रस्तावित इंडस्ट्रीयल सायट ऑफिस प्रकल्पावेल्यान असोल्डा ग्रामसभा बरीच तापली. हाचे पयलीं थळाव्यांनी फॉमेंतोच्या प्रकल्पाक विरोध करून निमणे NGTत वचून तांची मान्यताय रद्द केल्ली. आता परतून फॉमेंतो इंडस्ट्री सायट ऑफिसाच्या नावान परतून प्रकल्प करपाक सोदतात म्हण थळाव्यांचो आरोप. TCP खात्यान ऑर्चर्ड जाग्यार हे प्रकल्पाक कशी मान्यताय दिली काय म्हण थळाव्यांचो प्रश्न. ह्या प्रकल्पाक दिल्ली मान्यताय रद्द करची म्हूण निमणे ग्रामस्थांनी TCP खात्याक धाडपाक थाराव घेतलो. 16 प्रायव्हेट फ्रेट टर्मिनल प्री एन्व्हायरमेंट क्लिअरन्स हे कंपनीन घेतिल्ले आणि त्यांना आम्ही असताना पंचायती बॉडी असताना आम्ही खंय तरी नॅशनल ग्रीन ट्रिब्युनल पुणे आमी थिंगाय गेल्ले आमचो एक सरपंच सुकाशी आसलो हे करपाक आनी खंय तरी वचून ती आमकां जिखिल्ली आनी आयज तो कंप्लीट तेजी ऑर्डर जावन आसा आनी ती ऑर्डर आमच्या फेवरान जावन आयज खंय तरी ती आमी ती केस केन्नाची जिखिल्ली आयज नव्यान खंय तरी हो फॉमेंतो प्रायव्हेट लिमिटेड हांगासर एक नवान एक कंपाऊंड वाला इंडस्ट्रियल सायट ऑफिस म्हणटा हांव म्हणटा इंडस्ट्रियल सायट ऑफिस तुमी स्पेसिफाय करा कसली मायनिंग इंडस्ट्री कोल इंडस्ट्री कसली इंडस्ट्री आमगे हो बारीकसो गांव आनी जेन्ना तेन्ना हे TCPचे जेन्ना आमकां फायल पंचायतीन आयली आमकां तेन्ना आमी एकच बेजाचेर तेजी रिजेक्ट केली फायल लोकांक कळपाक लागून सांगतात की जे जेका TCP क्लियरन्स दिले ऑन द बेस ऑफ RP 2001 आनी तेन्ना तो सेटलमेंट आसलो पूण आतां RP 2011 प्रमाणे तो ऑर्चर्ड आसा आनी हेच्यात लागून आमी ताका टेक्निकल क्लियरन्स दिवना हे परमिशन दिवना आसले आयज खंय तरी फॉमेंतो हे सोंसना म्हणून खंय तरी आमकां कोर्टान व्हेला आख्खे ह्या पंचायती आनी गांवच्या लोकांक कोर्टान व्हेला. आमची सादी लोक घर बांदता जाल्यार ऑर्चर्डान ते कशें गव्हर्मेंटा हेजेर लक्ष दवरते ताका कशें एप्रुवल कशें दिलें तें TCPन कशें एप्रुवल आनी ताका पंचायतीन चॅलेंज करचें कशें एप्रुवल दिलें तें ऑर्चर्ड हितून आमचो ताका सदांच ओपोज आसतलो. पंचायतीन डिसिजन घेतला आनी गांवच्या लोकांनी डिसिजन घेतला की हो आमकां नाका आनी पंचायत म्हणटी अशी आहा की प्रत्येक मेंबर आहा ते आतां तेणी सांगला उबो रावन की हो प्रोजेक्ट आमकां नाका तेजे बरोबर लोकांनी म्हणलां तुमकां नाल्यार आमकां सगळ्यांक नाका म्हणून हो प्रोजेक्ट आमकां कोणाकय नाका. फॉमेंतोचो जर खंयचोय वायट प्रकल्प येता आसत जाल्यार लोकांनी ताका खर विरोध करपाचे निश्चित केला. जर खंयचोय बरो हॉस्पिटला सारको IIT सारको प्रकल्प येता आसत जाल्यार खंय पंचायत आनी थळाव्यांचो ताका येवकार म्हण सरपंच उलयलो. स्पेशल ग्रामसभा पयली जी कंपाऊंड कंस्ट्रक्शन ऑफ कंपाऊंड एंड इंडस्ट्रियल सायट ही फॉमेंतोन फायल घातलेली आनी तेणे TCPंतल्यान फायल पास करून हाडली तो आमचे कडेन लायसन मागतालो. आमी लायसन मागता आसतना आमी ती स्क्रुटिनायज केली तेतून आमकां 2 डॉक्युमेंट्स मेळ्ळे जे म्हणल्यार तेजी तेतून झोनींग सर्टिफिकेट नासले आनी एक कन्वर्शन सनद नासले ताका लागून आमी ती आमची बॉडी मिटींग घातली आनी ती फायल आमी रिजेक्ट करपाक गेली. त्या उपरांत तेणे आतां 2 म्हयन्या उपरांत तेणें आमकां चॅलेंज करपाक म्हणून डेप्युटी डायरेक्टर ऑफ पंचायत हें घातला अपिला गेला तो आनी आमी आतां फाल्यां ताका आमी डिफेंड करतले आनी आमी आयज डिसिजन घेतला सगळ्या गांवच्या लोकांनी आनी आमी सगळ्या मेंबरांनी परमिशन दिवची ना म्हणून आनी जेन्ना आमी फॉमेंतोचो
कसलोय असलो वायट कसलो प्रोजेक्ट येता जाल्यार आमी गांवच्या लोकांनी सांगलां कसलो ताका साथ दिवचो न्हू म्हणून बरो तो प्रोजेक्ट येता जाल्यार आमी आमचे लोक वेलकम करता जावं कसले हॉस्पिटल जावं IIT कसले बरे प्रोजेक्ट. एक मतान खंय तरी की ही प्रपोजल आसा ते पंचांनी तशेंच लोक स्थानीक लोक आसा तेणी आमकां नाका अशें म्हणलेलें आसा. हेज्याय पयलीं फॉमेंतो प्रायवेट लिमिटेड कंपनी असलेच प्रपोजल ते खंय तरी पयलीं बी तेंची रिजेक्ट जाल्ले आनी आतां परत एकदां गोवान परत एकदां सेम कसलें तरी दुसरें ऑफिस सायट म्हणून अशें एक प्रोजेक्ट हाडून खंय तरी लोकांक फसोवपाचो प्रयत्न करता अशें सरपंचान म्हणलेलें आसा. गोमंतक TV खातीर गौरव सतरकर. कुळें दूधसागर न्हंयेत तनमार प्रोजेक्टा खातीर हाय व्होल्टेज लायनीचो व्हड टावर उबारपाक खणकाम सुरू आसा. मात ह्या खणकामाक लागून खांडेपार न्हंयेत पिवपाचें उदक खदूळ जावपाक लागला. आमी आतां कुळ्या दुधसागर हांगा आसा जी खांडेपार न्हंय ते न्हंयची उदक सगळे लोक सकयल खाता खांडेपार पर्यंत लोक खाता आनी हांगा तुमी पळयतात की फाटल्यान जे बोरींग चलता ते बोरींग एक हाय टेन्शन जी लायन येवपाची आसा तेजी खातीर एक व्हडलो पोल घालपाचो आसा. तेजी कुशीन तो एक न्हंयची कुशीन ते बोरींग करता आनी तेजी ते उदक बोरिंगाची जे उदक काडटा ते खोदू उदक ते सगळे न्हंयेन सोडटा. काल मोठ्या प्रमाणात न्हंयेन उदक खोदू जाल्लें आसा. लोकांची तक्रार येयल्ली आसा. तेन्ना ह्या संदर्भात आमी WRDची जे येई आसा सदानंद नायक हेका आमी विचारलें की अशें आहा तेणें आमकां काल आपूण तांकां वचोन ताका विजीट दिवन थंय तांकां सांगून येयला की तुमी उदक न्हंयेन सोडूं नाका नाजाल्यार आमी तें बंद करतले म्हणून अशें करून ते सांगून येयल्ले आसा म्हणटा. काल आतां येई कडेन जेन्ना संपर्क केलो तेन्ना आनी लोकांच्या मनां जो विशय भलतोच जाल्लो आसा. कालच्यान वॉटरफॉल जेन्ना चालू आसा तो वॉटरफॉलाचेर उदक झिपी वयताना उदक खोदलेलें पूण आमी जेन्ना वस्तुस्थिती येवन जेन्ना आमी न्हंयचेर पळयली तेन्ना पयल्या बोरींग चलता ते बोरिंगाची जे उदक रेबो काडटा तो सगळो न्हंयेन सोडटाले ते ताका लागून ते उदक खोदू जातालें. काल जेन्ना येई येवन तेन्ना रिस्ट्रिक्शन दिलां आनी तेणी तांकां सांगतरी तेंच्यांनी ते आयज थोड्या प्रमाणात बंद केल्ले आसा. पूण आतां ते सायडीन सोडटा पूण ते तशें कुशीकच्या लोकांक परत ते न्हंयकूच मेळटले आनी परत उदक खोदू जातलें अशें लोकांचो समज आसा. गोमंतक TV खातीर कुळेंच्यान एकनाथ खेडेकर. गोंयांत वेगवेगळ्या देवळांनी नवरात्री उत्सवाक व्हडा दबाशान सुरवात जाली. धार्मीक विधी सयत घटस्थापना करून दिवचल म्हालांतल्या वेगवेगळ्या देवस्थानात नवरात्री उत्सवाक व्हडा उमेदीन सुरवात जाल्या. ते निमतान सगळे कडेन मंगलमय वातावरण फाकला. गोंयांत वेगवेगळ्या देवळांनी नवरात्री उत्सवाक व्हडा दबाज्यान सुरवात जाली. देवीची पुजा आनी धार्मीक विधी सयत गट स्थापना जाली. दिवचल म्हालांतल्या वेगवेगळ्या देवस्थानांतली ही कांय दृश्यां. नवरात्री निमतान दुर्गा देवीची 9 रुपां दाखोवपी मुर्तीची पुजा केली. 9 दीस धार्मीक विधी सयत भजन कीर्तन दांडिया अशा वेगवेगळ्या कार्यावळींनी 9 दीस रंगयतले अशे भाविकांनी सांगले. वार्षिक पद्धती प्रमाणे श्री शांतादुर्गा गांवकर हांगासर नवरात्र उत्सव मोठ्या दबाज्यान मनयलो वयता आनी ह्या उत्सवाक आतां सुरवात जाल्ली आहा. त्या निमतान 9 दीस धार्मीक विधी नामस्मरण महिलांचे नामस्मरण कीर्तन भजन फुगडी आनी त्या भायर 108 सत्यनारायण महापुजा आनी मुंबयसून असो नामांकीत 9 दीस कीर्तनाक आमचो कैलास खरे असो कीर्तनकार नामांकीत आमंत्रीत केल्लो आसा. आनी 5व्या दिसांसून आमचे मकराक सुरवात जातली आनी 9व्या दिसा शेवटच्या दिसा पावणी फळांची जावन 24 तारखेक दसरो जातलो. दसरो जाल्या उपरांत ह्या उत्सवाची सांगता जातली. गोमंतक TV खातीर तुकाराम सावंत. फिल्म सिटी करपा खातीर आतां गोंयांत हालचाली सुरू जाल्यात. येसचीन हे विशीं पेपरांत जायरातूय दिल्या. आतां गोंयाक फिल्म सिटीचे वेध लागल्यात. पळोवया खासा रिपोर्ट. दिल चाहता है, गोलमाल, सिंघम, दम मरदम, गो गोवा गॉन, फाइंडिंग फॅनी, दिलवाले, डियर जिंदगी, लेडीज वर्सेस रिकी बेहल, दृश्यम, नाम शबाना आणि भूतनाथ अशा जायत्या बॉलिवूड फिल्मांचे शूटिंग गोंयांत जाला. फिल्म शुटिंगे खातीर गोंयांत जायती लोकेशनां आसात, मात फिल्म सिटी ना. आतां गोंयांत फिल्म सिटी खातीर चर्चा सुरू जाल्या. हे विशीं गोंय मनरिजवण संस्थेन पेपरांत दिल्ली ही जायरात. फिल्म सिटी खातीर 250 एकर जमीन जाय अशें जायरातीन सांगलां.
जर कोणाकडेन क्लियर टायटल जमीन आसत जाल्यार तांणी 10 दिसां भितर संस्थे कडेन संपर्क सादचो म्हणून तातूंत बरयला. सरकाराच्या बऱ्या प्रकल्पां खातीर जमीन दिवपाक लोक विरोध करतात, मात बिल्डरांक लोक जमनी विकत आसात म्हणून शिवोलचे आमदार आनी ESGचे अध्यक्ष डिलायला लोबो उलयली. ESGन आतांच ॲडव्हर्टिजमेंट घातला फॉर 250 acres ऑफ लँड. इट इज ॲट अ व्हेरी इनिशियल स्टेज. आम्ही ESGन जागो कोणाकडे हा प्रायवेट लँड तेका कोणाकडे 250 acres ऑफ लँड शुड बी अवेलेबल. आम्ही पळयतात मोस्ट ऑफ द मेट्रोपॉलिटन सिटीज हैदराबाद, मुंबई त्यांच्याकडे हांगा बऱ्यांतल्यो बऱ्यो फिल्म सिटीज आहात. आमच्या गोंयांत कितलेच शुटिंगा जातात अँड देन दे डोंट हॅव द इन्फ्रास्ट्रक्चर. फकत वयतात आनी थंय आमच्या पोर्रा माडांनी येतात, खंयच्या जाग्यांनी येतात. बट इफ देर इज अ फिल्म सिटी इन गोवा, फर्स्ट ऑफ ऑल आमच्या गोंयकारांक एम्प्लॉयमेंट मेळटले. दोज हू आर इन दॅट टेक्निकल फील्ड. कितलेच फिल्म सिटी जाता म्हणल्यार कितले डिपार्टमेंट आसतात तेज्या अंडर, तांकां जॉब्स मेळटले. बिसायड्स दॅट इट वील बी रेवन्यू. आय मीन कितले रेवन्यूज आमच्या गोंयांक येतले. पयले सद्याक पत्ते सांगता दीस इज ॲट अ व्हेरी इनिशियल स्टेज वे वी आर लुकिंग आउट एट फॉर लँड. जागो येयलो म्हणटकूच सरकार मागीर बजेटान घालतलो आनी ते एक्वायर करतलो. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. गोमंतक टुडे हे बुलेटिन हांगाच सोंपता. दिप्ती तुमचो निरोप घेता आनी अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. मिर्ची बदली क्या? अच्छी है. कौन सी है? नई गुजरात स्पेशल सुहाना लाल मिर्ची पाउडर, ताजी मिर्चियों से बनी, खुशबू से भरी. मजा आ गया. या दर्याक पळयतकीर म्हज्या मनांत खुबशे तरंग उठतात, खुबशी ल्हारां उसळटात.